तुमचो सीझन कसो गेला ह्या फावटी? फावटी सीझन स्टार्टिंग न्हू हय वॉज व्हेरी बॅड. तेन्ना आमकां दिसलें की एप्रिसाक आमकां दसरो आनी दिवाली मेली म्हणटरीच कितें जालें, आमकां जायतो लोक येतलो आनी तेका लागून आमी डिपार्टमेंटाक ट्युरिजम मिनिस्टराक सांगलें आमकां बेगीन दी म्हणून शेकां. फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री फर्स्ट टायम आमकां ऑगस्टान लायसन्सान दिवली. सो बरें जालें, आमी बेगीन स्टार्ट केलें. बट क्रावड कांय आसूंक ना. मागीर डिसेंबरांत बिफोर क्रिसमस टील एंड ऑफ फेब्रुवारी वॉज अ गुड सीझन. बट मार्च आनी एप्रील सारकें पोतून लो. आनी वसलें न्हू लास्ट हांव आतां म्हाका 32 इयर्स जालीं शेक घालूंक लागल्यार. वसलें सीझन हेका आमचे फेब्रुवारी जावन मार्च आनी एप्रिलान इतले लो ट्युरिस्ट केन्ना पळोवना आमी. सो हें कित्याक लागून जाता? जे सोशल मिडियाचेर जे इन्फ्लुएन्सर्स आहा आनीक फेसबुकाचेर जे ब्लॉगर्स आहा ते सगळे हे आमची गोंयची वाट लायता. म्हाका दिसता आयज धाकटोसो पासून तरी गोंयान एक इशू जालो जाल्यार हे आपण व्हडले हें करून दिसतो इशू ब्लो करता आनी ब्लो अप करून ते आमकां आपल्याचे सगळे आपल्याक कितें मेवता म्हण ते असले इशू करता. सो म्हाका दिसता आमचे गव्हर्मेंटान आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंटान हाचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. हेच्या मुखार हें जायना जावपाक. सो नाजाल्यार कितें जातलें, आमकां मुखार असले त्रास जायत रावतले.